तशें पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक बेबी नवीन आसता आनी सगळे बेबी सेम नासता, प्रत्येक बेबीन डिफरन्स आसता. तर फीड करतना बेबी काय वारें पण बेबीच्या तोंडान वता, ओके, ते पोटान वता, तो वाऱ्याचो गुळो सडनली भायर येता तेन्ना बेबीक दूध घेतलेले ते वॉमिट जावं शकता. आनी जर ते वाऱ्याचो गुळो तो आंतड्यान भितर गेलो जाल्यार तेतूर बेबीक गॅसाचो त्रास जाता आनी बेबी भरपूर रडटा आनी पोटान दुखून भरपूर रडप. सो तें जावचें न्हय वा तें कमी जावचें म्हणून बेबीक ढेकर काडप. आतां बेबीक ढेकर कशें काडप? सो बेबीक एक तर खानार घेवं येता आनी हळुवारपणे फाटीर हात भोंवडप किंवा मांडयेर घालून मातशें नॅक सपोर्ट करून फाटीर हात भोंवडप. आतां आवाज येवकूच जाय अशें ना, आवाज न आयलो तरी एक 10-15 मिनटां तशें धरप बेबीक. केन्ना करप? फीड करतना मे बी अबावट 15 मिनिट्स जाता तेन्ना, किंवा फीड करून जाल्या उपरांत एट दी एंड ऑफ इट.